गौंडाळा रेल्वे क्रॉसिंगाच्या फ्लायओव्हरच्या कामाक लागून आयज सावन रस्तो बंद ते फाटभुंयेचेर बाणस्तारी ते ओल्ड गोवा हायवेचेर ट्रॅफिक जाम। सध्या मी असा खोल्ले बाणस्तारी रोडाचेर आणि काल जेन्ना 2 दीस पयलीं जो गौंडाळा रेल्वे क्रॉसिंग आहा तो बंद आसतलो म्हणून जेन्ना डिक्लेअर केला जीएसआरटीन ताच्या उपरांत सगळ्या लोकांक सांगलेले की तुम्ही गौंडाळा रस्तो एवॉयड करचो। ताका लागून आयज सकाळी सोमार दीस कामा खातीर खोल्ली बाणस्तारी रोड फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा। कारण वाळपय सांखळे जावं मार्सेलचे लोक मागीर फोंडाचे लोक सगळे लोक हे रस्त्यार आयल्या कारणान हो रस्तो आतां फूल ट्रॅफिक जाम जालो आसा। ताका लागून लोक प्रत्येक जे लोक टायमार कामार पावपाक जाय तांकां लेट जाल्लो आसा। म्हाका दिसता अर्दे वर तर हांगा वेटिंगार रावचें पडटा, इतली हांगा ट्रॅफिक जाम जाल्ली आसा। सो अशा तरेची सद्या स्थिती जाल्ली आसा। ताका लागून गौंडाळा रेल्वे क्रॉसिंग जाल्ल्या कारणान ही सद्या स्थिती जाल्ली आसा एकंदरीत आमकां पळोवपाक मेळटा। आनी हांगासर लोकांची मागणी आहा की पुलीस मातशी जास्त घालचे, कारण पुलीस आसल्यार मातशें क्रॉसिंग आहा थंय तितली ट्रॅफिक मातशें कंट्रोलान हाडपाक शकता। ताका लागून बेगींतल्या बेगीन ट्रॅफिक पुलीस हांगा डिप्लॉय करचे अशी लोकांची मागणी आहा। मजगती आमदार राजेश फळदेसाय म्हणटा सकाळ सांज रेल्वे क्रॉसिंग रस्तो उक्तो। सो आम्ही आज ते सकाळी गेल्या उपरांत खूप ट्रॅफिक जाम जाल्ली, पण आम्ही डिसिजन घेतले की फाल्यांच्यान आम्ही जे पळय स्कूल कॉलेजी किंवा कामाचे जे स्टाफ आसा हे वचपाक लागून तांकां सकाळी 8 ते म्हणजे 8 न्ही म्हणजे 7 ते 10 पर्यंत आमी ओपन दवरतले आणि त्याच बरोबर 10 ते 5 पर्यंत परत बंद करतले आणि 5 ते परत रातचे 9 पर्यंत आमी चालू दवरपाक लागून आमी त्या भशेन प्लॅन केल्लो आसा। आज सकाळी तेंचे इंजिनियरा कडेन कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन सगळ्यांक उलोवन तांकां सगळ्यांक सांगून येयला। तेजी डेडलाईन कितें आसतली कामाची? डेडलाईन म्हणजे आमी डिसेंबर पर्यंत कंप्लीट करपाचें आमचें हें आसा, कारण काम खूब जोरान चालू आसा। ओके। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।